सर्वे केल्यार म्हाका पयलीं हांवें तांकां 3 कॅटेगरीचे रस्ते ती सांगितले. एक वर्स्ट रोड्स वीच रिक्वायर्ड इमिजिएट रिपेर्स सामके. एक साधारण मिडियम रोड्स मिडियम डॅमेज जाल्ले म्हणजे ज्या जाग्यार रस्ते बरे आसा एक थोडे कडेन. तिसरे बरे रोड सारके ज्या जाग्यार इमिजिएट प्रायोरिटी ना अशी कॅटेगरी करून म्हाका ताणें दिल्या ऑलरेडी दिल्या. त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलां. हॉट मिक्स प्लांट आसा पळय जांचे ओनर्स आसा तांचे कडेन मिटींग केल्या. तांणी म्हाका सांगलां की जाता तितले बेगीन आमी प्लांट्स तयार करता. प्लांट रेडी जाले की हॉट मिक्सान प्रायोरिटीचेर हे पॉटहोल्स काडले वतले सगळे रोड. जे कॉन्ट्रॅक्टर ऑलरेडी तांकां कामां पडिल्लीं आसात कामी स्टार्ट करूं ना तांकांच सांगतले की हे बाबा हे रोड्स तुमी इमिजिएटली पयलीं पॉटहोल्स सगळे काडा आनी रोड सारके करा. आतां पावसा लागून तांचे प्लांट्स मातशे डिले रेडी जावपाक त्रास जाता. हॉट मिक्सिंग प्लांट विल स्टार्ट ओनली इन ऑक्टोबर. ना दे कॅन स्टार्ट इवन इन फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर. ओके तांकां सांगलां हांवें रिक्वेस्ट केल्या. पावस जर मातसो थांबलो आनी एक 7-8 दीस जर विदाउट रेन्स गेले जाल्यार इट विल बी रेडी. सो बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर यू आर प्रॉमिसिंग और जातले स्टार्ट जातले कळटलें न्ही रोखडें. स्टार्ट जालें जाल्यार 10 दिसां भितर 10 दीस सुद्दां पुरो जातले म्हज्या वता. बट डू यू हॅव इनफ बजेट फॉर दॅट? सगळें आसा. दिगंबर कामत म्हणटा तो हो एक मिनिस्टर जाणें पावर सॅक्टरांत कितें काम केलां ह्या लोकांनी पळयलां गोंयच्या लोकांनी पळयलां. तूं आज म्हाका म्हटलें पळय तूं अशे वेळार मिनिस्ट्री घेतल्या ज्या जाग्यार रस्त्यार खड्डे आशिल्ले. हांवें अशे वेळार पावर मिनिस्ट्री घेतिली त्या टायमाचेर जेन्ना कुंकळेचे लायन लॉसीस कितलेशे आशिल्ले आनी खंय कांयच ताळतंत्र लायट येताली वताली काय ना तें सुद्दां लोक सांगपाक शकनाशिल्ले.